सांगेचो अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकर हांणी आमदारकी पदाचो राजीनामो दिलो। काँग्रेस पक्षात रावन सांगे मतदारसंघातली कामां फुडें व्हरपाक सोदता म्हण प्रसाद गांवकर उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। हय आयज रिजायन केले कडेन आसा। कितें रिजन? रिजन आतां इलेक्शन लागपासून तुमकां खबर आसा आनी प्रत्येकाक खंयचे ना खंयचे तरी पार्टी बी जॉइन जावपाक जाय। सो त्या प्रमाणे फ्युचर सगळा तुमच्या हातान घेवन आतां रिजायन केल्ले कडेन आसा। तुमी खंयच्या पार्टी जॉइन जातले? आमी काँग्रेस पार्टीक जॉइन जावपाचो विचार केल्लो आसा। कित्याक काँग्रेस कित्याक? काँग्रेस कित्याक अशें म्हणून न्ही पळय, आज सद्या काळाची गरज आसा की ज्या पद्दतीन गेल्ली 10 वर्सां BJPचे हांगा राजवट चल्ले कडेन आसा आनी लोकांचे भितर एक असंख्य अशें एक असंतुश्ट असो निर्माण जाल्ले कडेन आसा की BJP पार्टी आज परत हांगा येवपा जायना, सरकार घडपा जायना। आनी कित्याक घडपा जायना तुमी वारंवार पळयल्ले कडेन आसा। आतां एक 5 वर्सां जर हांव विचारीत जाल्यार गेल्ले 5 वर्सांक जेन्ना आमदार म्हणून सरकारा भितर म्हाका रुलिंगाक काम करपाची संदी मेळ्ळी आनी ओपोजिशनाक बी काम केल्ले कडेन आसा। सो रुलिंगाक त्या टायमाचेर मनोहर भाई जेन्ना आसा तेन्ना एक काम करपाची पद्दत वेगळी आशिल्ली। आफ्टर दॅट प्रमोद सावंत हांव ना म्हणलें ना, काम थोडेफार केलें, पूण तेजे नंतर कांय ज्यो गोश्टी आरोप प्रत्यारोप जाल्ले कडेन आसा आनी तातूंतल्यान सांग्याक खंय तरी डायवर्ट दवरपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा। सो आयज एकंदर तर विचार केल्ले जाल्यार गोंय स्तराचेर सरळ लिस्ट पडून येता की लोकांक BJP सरकार हें नाका, क्लियर आसा। काँग्रेस कित्याक अशें तूं म्हणत जायत जाल्यार आज ऑलमोस्ट तुमी पळयलें की काँग्रेसी भितर सुद्दां कांय जे ओल्ड फेसीस आसले कित्याक हांगा आशिल्ले ते सगळे कित्याक हांगचे 10 होलसेल परत तेणी घेतले, उरलेले 4-5 आशिल्ले तातूंतले 2-3 जाण आसले ते ओडून घेतले। आज सद्या एक सिंगल उरले कडेन आसा आनी ज्या प्रमाणे गेले 7 ते 12 जे सरकार दिगंबर कामतीच्या अंडर जे चल्लेले कडेन आशिल्ले काँग्रेस सरकार, तेन्ना खरोखरच लोकांक म्हणजे कशें जावं पूण गोंयची जनता सुखी आशिल्ली। आयज गोंयची जनता सुखी ना सगळ्यांक खबर आसा। सो एक नवी फ्रेश टेबल म्हणजे नवी फ्रेश आमी टीम करून काँग्रेसी भितरल्यान फुडें वचूं शकता आनी सरकार हे फाटी काँग्रेसीची परत येतलें इतलें आमकां